सरपंच सौ समिता लोटेकर उनके बाद ब्रिटिश एक सरपंच आणि आमचे साधू मदीन आणि सगळे निवडून भाव बरें आसा की आतां आमचे सरपंच उरलेले आसा तें सांगलां की आमदार ना आनी एक्चुअली राम तरी आसतना आमची कामां चालूच आसा चालू आसपाची कित्याक ती सगळीं बरी काम करतात दिस पंचायत इज बीन डुईंग अ वंडरफूल जॉब फ्रॉम डे वन आनी आमचोच सरकार आसा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बोमन लिडरशीप इज ऑलवेज बीन व्हेरी व्हेरी कोऑपरेटीव आनी आयज कंटिन्यू काम चार कामां केली आसा मोस्ट इम्पॉर्टंट काम की हें काम रिमेंबर आमी अंडर झॅडपी फंड घेतलेलें एक्स मिनिस्टर रिमेंबर आनी तेन्ना एकदम लोकांक एकदम बरें पडलें कित्याक चड जाल्लें आसा गणपती फेस्टिवल तेजे बद्दल आमकां म्हापशें एकदम गोड जाता तारीकोडे सगळे म्हापशे कडेन येतात पार्राचे येतात सो त्या खातीर आमी फेसिलिटी सुविधा दिल्ली आसा खूब खूब बऱ्या भशेन ती सुविधा यूज जाल्ली आसा पण आतां आमी तें काम घेतलां मेनली वन ऑफ द फोर जॉब यूज कंप्लीट यूज घालून गेट धरून कित्याक दीस प्लेस शूड नॉट बी मिसयूज दिस हांगा प्लेस येता नाल्यार आमची गोरवां येतात भुरगीं येतात तेन्ना बसतात मिसयूज शूड नॉट हॅपन and मागीर automatically lot of complaints do come up and send the wrong signal. So that again I really appreciate this panchayat. With the panchayat fund they have done a wonderful job and I am very happy that they have called me here today just to be with them because their comfort level is much better when I am there and this is we can go to yoga there so I have come there and I wish them all the very best and wish it to become a Padalpachi and surely इच्छा कितें आहा तकलेन मन कितें तें दरफेट तें बरें जातलें देव बरें करूं पोस्टड्यान 4 कामां घेतलेली आमी सो हे पयलेंच काम म्हटलें हे हांगा आमी गणेश इन्वर्जन आसा गणपती पळोवता आमी एक हांगा कितें जाता हांगा सगळे रातचे बी मिसयूज जाता हांगासर कोण येवन बसता करता त्या खातीर आमी एक डिसिजन घेतलें की हांगासर हे घालून हांगासर चॅक करपाची 2 सायडी आनी हांगा गेट घालपाची ते हितून मागीर हांगा कोण बसूंक शकना आनी आमचें क्लीनूय उरतलें बीन सो तें काम आनी 2 आसा स्लॅबी घालपाच्यो आनी एक ट्रेन हे करपाची कन्स्ट्रक्शन ट्रेन अशें करून ही 4 कामां आमी घेतलेली आहा सो आमच्या आयज ह्या कामाक आमच्या मदीं आसा आमचो ग्लॅन सर आनी ताका तो न्यू पोस्ट दिल्लो आहा तो आमचो मेंबर ऑफ NCM तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच आहा आमचा एक सरपंच सावय मार्टीन आसा नितेश बेळगांवकर आनी तुमी सगळे रिपोर्टर आनी तुमी सगळे आमचे सो हांव एकच सांगूंक सोदता की आतां आमकां म्हणजे खूब डिफिकल्ट जाता की आमच्या वांगडा आमचो सर ना म्हणून कित्याक 5 वर्सांनी काय घाला आमी जाणा तरी पण सर ना तरी पण आमकां सर इच एंड एवरी टायमाक आमकां सराचो सपोर्ट आसता सर यो म्हटल्यार राखीव बाय फोन केलो येता आनी ती करून आमची कामां मातशी जाता आमची कामां सो हांव इतकें सांगूंक सोदता सगळ्यां कडेन आमची बसतळकार आमच्या सरा वांगडा आहात सो हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता प्लीज की आमी ह्या फावट आमी सराक खूब भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी आमचे BJP सीट आमी आयदनान आमी हें करतले ते करून आमकां आमची आनी कामां जातली आतां आमची कामां जाता आमकां खूब खूब डिफिकल्टी जाता सो हांव इतकें सांगूंक सोदता की आमच्या सर आसलेले आनी चड बरें जातलें आसलेली सो हांव इतकेंच हें करूंक सोदता की सराक हाडपाचें आनी ह्या फावट आमचे हे करपाचें BJP सीट आमी हे करून हाडपाचें थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर